दीस मंगळार सप्टेंबराची 23 तारीख 2025. पहिले वाचप प्रवादी एजराच्या पुस्तकांतले अध्याय 6 वळ 7 तावन 8, 12b आणि वळ 14 तावन 20 पर्यंत. दारियुस रायान युफ्रेटीस न्हंय पलतडीच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्यांक आनी तांच्या सांगात्यांक अशें बरयलें. सुदैवांचो राज्यपाल आनी तांचे मालगडे देवाच्या मंदिराचे पुनर्निर्माण ताच्या आदल्याच जाग्यार करूं. त्या भायर तुमी जुदेवांच्या मालगड्यांक कशी कुमोग करूंक जाय म्हणले विशीं हांव ही राजाज्ञा दितां. सगळो खर्च रायाच्या संपत्तेंतलो म्हणजे युफ्रेटीस न्हंयचे अस्तंतेच्या प्रदेशांत जमो केल्ल्या सुंकांतलो काडून ह्या मनशांक कळाव करिनासतना दिवंक जाय. आपले नांव थंय प्रतिश्ठीत केल्लो देव हो आदेश बदलूंक आनी जेरुसलेमांतल्या मंदिराचो नाश करूंक प्रयत्न करतल्या हर एक रायाचें वा लोकाचें निसंतान करूं. हांवें दारियुसान ही राजाज्ञा दिल्या, ती आसा तशी पाळूंक जाय. सुदैवांच्या मालगड्यांनी आपल्या बांदपाच्या कार्यांत बरी प्रगती केली. हग्गाय आनी इद्दोच्या पुता जकारिया प्रवाद्यांनी तांकां प्रेरण दिलें. इस्रायेलाच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे आनी सिरूस, दारियुस आनी पर्शियाचो राय आर्थझॅक्सस हांचे आज्ञे प्रमाणे ताणें बांदप पूर्ण केलें. आदार म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसा दारियुस रायाच्या राजवटकेच्या 6व्या वर्सा हें मंदीर पूर्ण जालें. इस्रायलीतांनी, याजकांनी, लेवितांनी आनी स्वदेशाक परतल्ल्या इतर निवासितांनी ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पण आनंदान संभ्रमलें. देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा खातीर तांणी 100 बैल, 200 बोकरे आनी 400 शेळयो भेटयल्यो आनी सगळ्या इस्रायेला पासत इस्रायेलाच्या कुळयांचे संख्ये प्रमाणे 12 बकडे पातका बलये रुपार भेटयले. शेवटी मोइजेच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्ले प्रमाणे जेरुसलेमांत देवाचे सेवे खातीर तांच्या वर्गांनी आनी लेवितांक तांच्या वर्गा प्रमाणे नेमले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा स्वदेशाक परतल्ल्या निवासितांनी पास्काची परब संभ्रमली. याजकांनी आनी लेवितांनी आपणाक शुद्ध केल्लें, ते सगळे निर्मळ जाल्ले. लेवितांनी स्वदेशाक परतल्ल्या निवासितां पासत आपल्या भावा याजकां पासत आनी आपणा पासत पास्का शेळी मारली. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 122 1 तावन 2, 2 तावन 4 आनी 4 तावन 5. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना किदो उरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशीं पावल्या जेरुसलेमा, तुज्या दारवाटाचेर आसात आमचीं पावलां, तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर चडोवन येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो तो. थंयसर उबारला दावीद रायाचे मनसुबेचें सिंहासन. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वसोया. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. देवाचें उतर आयकून तें पाळटात तीं चड सुभागी. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वळ 19 तावन 21 पर्यंत. त्या दिसांनी जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोवंक म्हणून आयली. पूण लोकांचे खेटी निमती तांकां ताचे सरशीं वचोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान तांकां सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जीं कोण देवाचें उतर आयकून ते बरी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव.
देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाची खुशी केल्ले वरवीं आमी जेजूचे भाव आनी भयणी जावंक शकता म्हणलें सत जेजू आयचे सुवार्थेंत आमकां कळीत करता. आमी देवाक आराधन करचीं भक्तां, मात्र न्ही, बगार ताच्या संबंदांत जिवची मनशां. कुटुंबदारां कडेन, भाव भयणी कडेन आमकां रक्त संबंद आसा, पूण देवा कडेन आमकां भावार्थसो संबंद आसा. हो संबंद पवित्र स्नाना वरवीं आरंभ जाता, पूण तो संबंद दिसपट्ट्या जिवितांत वाडूंक आसा. देवाची खुशी करतना, ताचे उपादेश पाळतना, ताच्या उतरांक विधेय जावन चलतना देवा आनी आमचे मदलो संबंद सडटा. आमी जेजूची खरी भाव भयणी जावंक शकता. कुटुंबा संबंद ह्या संवसारांत सीमीत, पूण देवा कडेन आमचो संबंद सासणाच्या सासणाक बाळटा, कित्याक देव सासणेक. कुटुंबा संबंदाक आमी महत्व दिता तर देवाच्या संबंदाक आमी कितलो चड महत्व दिवंक फावो. कुटुंबा संबंदांत आमकां थोडेंच भाव भयणी आसात, पूण देवाच्या संबंदांत आमी हर एकलो एकामेकाक भाव आनी भयण जावंक पावता. आम्हा सर्वांचो देव एकलोच. मोरी जेजूक जल्म दिल्ली आवय तरी देवाची खुशी पाळण जेजूची खरी आवय ती जावंक पावली.